नमस्कार. कार्मेल किरण कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत. आज आमी सोमयाचो पाशावन याळ करया आनी आयचो विशय जेजूची जडते. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूक दोन सैंबां आसलीं, देव सैंब आनी मनशा सैंब. देखून जेजूची जडती जाताना ह्या दोनूय सैंबांची जडती जाता. नित्य करत ताची जडती करतात. त्या ज्ञानांत कित्याक जेजून मोरा जाय, पूण ताणें सांगचें एकच, ताणें मोरा जाय. आनी धार्मीक नित्य करत आनी हातूंत आसात आन्नास आनी कायफास. तांचे प्रमाणे जेजू सर दैवीक तो सैंबाक विरोध, तो सर्गाचो आपूण सर्गांतल्यान आयिल्लो म्हणटा, हो वाद धार्मीक नित्य करताचो. आनी अनेक क्वेश्चन राजकीय नित्य करत. आनी ह्या पंगडांत आसात पिलात आनी हेरोद. आनी हांचे प्रमाणे जेजू मनशा सैंबाचो, तो चड संवसार संगते विशयान उलयता, तो ह्या धर्नेचो. पळया, दोन पंगडाचे दोन रितीचे वाद. आनी तांच आज पवित्र सभे विरोध. थोड्यांनी म्हणचे आसा पवित्र सभा ह्या संवसार संगते विशयांत तिका समजना. पाप साहेब, बेस साहेब ह्या जाग सर्गा विशयांत देवाचे उतार, सक्रामेंत, मिस्र जार हांचे विशय मात उलयतात. संवसाराचे कांयच पडोवन वचोंक ना. आनी एक क्वेश्चन, आतां ज्या बिस्पांक पाद्रापांक संवसाराचे मात धर्मीक संगते विशयान पडोवनच वचोंक ना, अशें पवित्र सभेचेरय नीत जाता. कित्याक पवित्र मस्तक जेजूचेर ही नीत जाल्ली. आब्राहामान इजाकाक बांदले बरी जेजूक तांणी धरलो आनी जेजूक तांणी बांदलो. आनी जेजू तांणी ओडून व्हरूंक ना. कित्याक जेजून कसलोच तिरस्कार करूंक ना. जेजू कुशयेन गेलो, ताका तांणी धरलो आनी तो जेजू कुशयेन गेलो. बलयेक शेळी गेल्ले परी जेजू गेलो. आनी आमी त्या पाशावाच्या चरित्रेंत वाचता, ताका बोकऱ्यांच्या दरवडांतल्यान वेलो म्हणून शीप गेट म्हणटा आमी. कित्याक बलयेक अर्पूंक आसल्या शेळयांनी हेची एक वाट आसली, शीप गेट, बोकऱ्यांचो दरवटो. आनी तेणें त्या मनजातीक व्हरून वा शेळयेक व्हरून उपरांत बली भेटयताले. आतां जेजूक ताणें येलो म्हणटस ताचो अर्थ कितें? तो बलिदानाची शेळी. देखून बोकऱ्यांच्या त्या दरवड्यांतल्यान शीप गेट तांतल्यान ताका व्हरतात जेजू, देवाची शेळी, बलयेची शेळी. आनी खंयसर ताका वेलो तांणी ताका अन्नासा कडशीन. धार्मीक नित्य कर. अन्नासाक 5 जाण पूत आसले. आनी असली एक अभिप्राय आसा, म्हणजे अन्नासाचे 5 जाण पूत जेरुसलेमाच्या देवाळांत व्यापार करनासले. विकचें आनी घेवचें आनी पयशे अदल बदल करचे. आनी जेजून जेरुसलेमचें देवाळ शुद्ध करता आसतना तांकां भायर धांवडायले. आनी ह्या भायर धांवडायल्या पैकी अन्नासाचे पूत आसले म्हणून एक अभिप्राय आसा. आनी त्या देखून आतां अन्नासाक बरो अवकाश बाजल्ले मेळ्ळें. म्हज्या पोताक हाणें त्या दीस धांवडायलें, आज हांव हाका धांवडायतां. अशें म्हणटा आसतना अन्नासान ताणें ताच्या मोतीन एक निर्धार केला, जेजून मोरा जाय. कित्याक मोरा जाय तें तो जाणा. अशें म्हणटा आसतना अन्नास उपरांत कितें करता, तो शिदा जेजूक कायफासा कशें धाडटा. आनी कायफास कोण? अन्नासाचो जावय. पुता उपरांत जाव्याक अधिकार आसा पुता बरी. आनी त्या देखून आतां कायफास. आनी कित्याक कायफास? कायफास त्या वर्साचो प्रधान याजक. आनी नियमा प्रमाणे बलयेचे शेळयेक प्रधान याजका सरशी व्हरूंक जाय. आनी आतां जेजू बलयेची शेळी देखून ताका प्रधान याजकाच्या फुडें उबो करतात. पूण जेजू याजकाचो याजक, सर्गीन तावन देंवन आयिल्लो याजक, देवान मिसलो आनी माखलेलो याजक, मेल्किजेदेकाच्या वर्गाचो याजक तो. पूण हो कायफास मनशा सैंबाचो मात्र तो. विशय कितें गे सांगल्यार तांणी जडती करच्या पयलेंच जेजून मोरा जाय म्हूण ताणें निर्धार केला. हो सगळो एक आतां नाटक. आज आमच्या टीव्हीनी या इतर माध्यमांत जाता कितें, न्यूज वो एक नाटक. पयलेंच कितें कर जाय म्हूण तुवें कितें उलय जाय म्हणून ते ताका सांगतात.
आयल्या वार आमचो कार्मेल डे आसलो संस्कृतीक सांज आमच्या भावांनी आनी असलोच एक न्यूजांत कितें घडटा नाटका रितीन ते कसलो नाटक जाता तें ताणें दाखोवन दिल्लें आनी इल्लोसो न्यूज जाल्लोसो ते उठोन अशें कशें जालें म्हणून विमर्श करता आसतना पळयलें एक स्वारस्यमय घडये कितें सांगल्यार वयर टाय घाल्या सूट घाला सकयल पॅन्ट सुमेत ना फकत एक चड्डी न्हेसोन आसलो म्हळ्यार हाचे मुखांतर प्रेक्षकांक सांगूंक जाय आसलें जें कितें घडटा जायते पटी माध्यमांनी टीव्हीनी न्यूजांनी फकत ती एक नाटक नीज घडीत नीज सांगता थंयसर आमकां आयकूंक वा पळोवंक मेळनात म्हणून अशें हांगा जेजूच्या जिवितांत ताणें मोराजय निर्धार जाला आतां झडटी करच्या खातीर झडटी करतात आतां कांय पासांनी हो निर्धार घेतला जेजू मोराजय म्हणून पूण तो आतां निभावंक सोदता आनी कसली निभाव पयलें तो म्हणटा वा ताच्या पंगडाचे चिंताप जेजू आनी 12 जाण आपोस्ताल ते तांच्या सानेद्रीन सभेक एक व्हडलें एक चॅलेंज एक पंत आव्हान सानेद्रीन सभा कोर्ट आसले बरी कोर्ट तेंचो निर्धार करयेत आनी झडटी करयेत पूण आतां जेजू आनी ताच्या 12 जाण आपोस्ताल त्या कोर्टीचे उद्देश प्रभावीत जाता आसात आनी त्या देखून हे कितें करतात रातीची सानेद्रीन सभा नियमा प्रमाणे चलोवंक ना तरी रातीची सानेद्रीन सभा चलयतात राती ह्या निमाणे ब्रेस्ताराच्या राती झडटी राती करतात दिसाक असो पूण हांणी रातीक हें केलें कित्याक ह्या कोर्टेक जेजू आनी ताच्या आपोस्ताल एक पंत आव्हान एक चॅलेंज एक भें हें पयलें नीव ते तांकां एक भें जावन आसात चॅलेंज जावन आसा म्हणून आनी दुसरें ते म्हणटात सगळी जेजूच्या फाटल्यान वेतात जुवान बरयल्ल्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत 19वी वळ सगळो संवसार जेजू फाटल्यान वेता हांकां आनी कितें सगळे जेजू फाटल्यान गेले तर मागीर कितें जुद्या धर्माक कितें जायत आनी तिसऱ्यान तो ताका सवाल करता तुजी गुपीत शिकोवण खंयची ती कितें तुवें गुप्त तुवें शिकयलां आनी ह्या सवालाक जेजू बरी जाप दिता जुवान बरयल्या वांजेलांत 18वो अध्याय 20 आनी 21वी वळ हांव गुप्त कितेंच उलोवंक ना हांवें शिकयलें देवाळांत आनी सिनागोगांत जंय लोक जमता लोकान जें कितें हांवें शिकयलां तें तांणी आयकलां त्या देखून तांचे कडेन विचारात म्हजे लागीं कित्याक विचारतात गुप्ती हांव केदेंच उलोवंक ना हांव उक्त्यान उलयलां अपुर्बायची जाप जेजूक बेना कित्याक तो सत उलयता तो सतान नितीन चलता आनी धैर्यान तो उलयलो आनी त्या देखून ते कितें करतात फोटकेर साक्षींक मुखार हाडटात फॉल्स विटनेस फोटकेर साक्षी आतां आयच्या समज जावचें कितें अरे खोट तुका साक्षी जावन हांव विंचता तुवें अशें म्हणूंक जाय तुवें पळोवंक ना जाय रे हांवें पळयलां म्हणूंक जाय आयकून जाल्यार रे हांवें आयकलां म्हणूंक जाय फोटी तुका इतलें कितलें जाय तितलें हांव दितां पयशे तयार फोटकेर साक्षी आनी जेजूकय ताचे विरोध उलोवंक फोटकेर साक्षांक तांणी विंचून काडले आनी ते कितें म्हणले देवाळ नाश करता म्हणून ताणें पूण जेजू म्हणलें गे देवाळ नाश करता म्हूण जेजू म्हणलें तुमी नाश करतल्यात वा हें देवाळ तुमी नाश करा 3 दिसांनी हांव तें उबारतलो वा म्हणजे देव बाप आपणाक उबारतलो म्हणजे देवाळ म्हणजे आपणाकच म्हाका तुमी नाश करतल्यात वा म्हाका तुमी नाश करात आनी म्हजो बाप म्हाका उठयतलो वा हांव उठतलो जेजू म्हणलें तें कशें गुंता पडे हांगासर जेजू म्हणलें एक आतां तांणी सांगचें दुसऱ्यांच पूण अशें म्हणटा आसतना जेजून कांयच जाप दिवंक ना हांवें तशें म्हणूंक वचना हांवें तशें सांगूंक वचना म्हणून जेजून कसलोच वाद दिवंक ना ताका सांगितलें आसलें हांवें अशें म्हणूंक ना हांवें म्हणलें अशें म्हणीत आसलें पूण भाव भयणीनो जेजून मौन सांबाळलें ताणें कसलीच जाप दिली ना कसलीच प्रतिक्रिया दिली ना पूण त्या उपरांत कांय पासांनी एक सवाल विचारलें तूं मेसिया गे देवाचो पूत गे ह्या सवालाक मात जेजू तक्षण जाप दिता तो वगो रावना कित्याक तो खरेपणे मेसिया तो देवाचो पूत वय हांव मेसिया हांव देवाचो पूत म्हूण तो जाप दिता कित्याक तें सत ताच्या विशीं कोणेंच इन्कार करूंक जायना कोणेंच ना करूंक जायना आनी हें आयकत आसतना कांय पास म्हणटा देव निंदा पुरो आमच्या कानांनी आमी आयकलां देव निंदा ब्लॅस्फेमी आनी ताणें कितें केलें ताचो याजकाचो दोगलो दोनी हातांनी असो धर्न पिंजलो वय कित्याक आपूण प्रधान याजक जावन असले देव निंदा हांव आयकतां हांवें याजक आसोन जावन कितें फायदो म्हणलें एक चिंता कित्याक अशें करता जेन्ना जाकोबाचो पूत जोजे मेलो म्हूण खबर मेळ्ळी जाकोबान ताचो दोगलो पिंजलो
जेन्ना दाविदाचो पूत मेलो म्हूण दाविदाक खबर मेळ्ळी, दाविदान तसो दोगलो पिंजलो. देखून आतां हो मुखेल याजक प्रधान याजक देवून आयकोन हे तसो दोगलो तो पिंजता. पूण उडास दवर कायफासा, उडास दवर, तूं आतां ह्या राती तुजो दोगलो तुवें पिंजलोय. फाल्यां 2-3 वरांचेर जेजू क्रुसार प्राण करता आसतना देव बाप देवाचो पर्दो पिंजतलो सांगून हो म्हजो पूत म्हणून. तूं आतां देव वृंदा म्हूण सांगून तुजो दोगलो पिंजताय, पूण देव खरंच जेजू देवाचो पूत म्हूण सांगून देवाचो पर्दो पिंजून घालतलो. उडास दवर कायफासा. हें जातस जेजूच्या तोंडार शिंपी उडयतात, ताका मारतात, ताका थापडां घालतात. पूण इजाया प्रवाद्यान म्हणले परी ताच्या तोंडार शिंपी उडयली, ताका थापडां मारली, पूण ताणें कसलोच इन्कार केलो ना. सगळें ताणें मावनपणी सोंसून व्हेलें. तशेंच ही उतां पूर्ण जावचे प्रमाणे जेजू आतां कांयच प्रतिक्रिया वा तिरस्कार करिना. ताणें देव निंदा केल्या त्या देखून ताणें मोरा जाय. जिवीत आनी जिवनपण हांव म्हूण जेजून म्हणलें आनी मरणाच्या संस्कृतीत आसले हे अन्नास कायफास धार्मीक नीती करत जिवीत दाताराक देवाक जिवीत आनी जीवनपण जाल्ल्या त्या देवाक जिविताच्या धन्याक मरणाचे फर्मान मरणाचे तीर्प दितात. कसलो वेपारी आसलो हो जेजूक मरणाची झडती. इतल्यार भावन आनी भयणीनो धार्मीक निती करताचें काम जालें, तांची नीत जाली. आनी उपरांत जेजू व्हरतात पिलाता मुखार. राजकीय फुडारी, राजकीय नीत आनी पिलाता विशीं सांगचें तर भिरांकूळ मनीस हो, एकदम क्रूर मनीस. ताका धर्मा विशीं कांयच पडून वचोंक ना. देव निंदा म्हणून धार्मीक नीती करताना सांगले परी पिलाता मुखार आनी देव निंदा वचना म्हळ्यार पिलात हांसतलो. देखून ते हुशार आसात आनी देव निंदा उसारल्या म्हणून ते बिलकुल पिलाताक सांगनात. पूण आतां हाचो वाद दुसरोच. कित्याक देव निंदा म्हळ्यार तो देव निंदा तुमचो देव, म्हाका म्हजे देव आसात, धाकटे देव आसा, हांवें पात्यांचे देव आसात, म्हाका कितें गे देव निंदा म्हळ्यार कितें म्हणून येता पिलातान. आनी त्या देखून ते कितें म्हणटात, हो एक खुनीगार, खुनीगार वय जेजू एक खुनीगार. हां आतां पिलाताच्या कान नीट जाता. खुनीगार जाल्यार ही क्रिमिनल केस, ही मुजत्त केस. तशें ही पिलाताचे केस. जेजू एक खुनीगार, ताणें खुनी केल्या, ताका आतां लगाड काडूंक जाय. तर आतां 3 फिर्याद ताचे विरोध ताणें मांडले आनी पिलाता म्हाका सांगलें. पयलें ताणें म्हळें हाणें आमच्या परजेक उपराट आयलां. आनी दुसरें शेजार रायाक तिरवो बांदचो नाका म्हूण हाणें शिकयलां. आनी तिसरें आपुणूच राय म्हूण ताणें म्हणा. भावां भयणीनो हे 3 फिर्याद फोडकी रे. हातूंत सत आसा गे जेजू सांगलें कितें आनी समजून वा आतां वाद माणसो तरी खंयचो वेगळोच ह्यो फोटी. आतां पिलात जेजूक सवाल करता, तूं जू देवाचो राय गे. पिलात बरो हुशार आसा. पिलात जू देव न्हय, पिलात एक जेंतील, तो रोमाकारां पैकी एकलो. तूं देवाचो राय गे म्हूण सारता खाण्णो जी पिलात. आनी उपरांत जेजून दिली जाप खंयची तें तूं सांगताय. ते रायपण ह्या संवसाराचें न्हय, बगा राव आयिल्लो सताक साक्ष दिवंक तसलो राय हांव. सत सत म्हळ्यार कितें पिलाताचें दुसरें सवाल. पिलातान विचारूंक जाय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सत म्हळ्यार कितें म्हूण न्हय, सत म्हळ्यार कोण. कित्याक जेजून कितें म्हणलें शिकयता आसतना, हांव वाट सत आनी जिवीत. हांव सत. पिलाता तुवें विचारूंक जाय सत म्हळ्यार कितें म्हूण न्हय, बगार सत म्हळ्यार कोण. सत ताच्या मुखार उबो आसुल्लो आनी पिलात विचारी सत म्हळ्यार कितें. आनी जेजून म्हळें हांव सताक साक्ष दिवंक आयिल्लो. आनी जेजून उपेसाचीं उतरां पळया. हांव जल्माल्लो सता खातीर, ह्या संवसाराक आयिल्लो सता खातीर. हीं 2 उतरां भोव प्रमुख जावन आसात. हांव जल्माल्लो. हर एक फावटी जेजू उलयता आसतना हांव सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो, बापान म्हाका धाडलो म्हणटा. पूण आतां जेजू म्हणटा हांव जल्माल्लो. ताच्या मनशा सैमाक हांगासर ताचे विशीं आमी समजवेत. हांव जल्मालो, मनीस जल्माता. जेजू मनीस जावन ह्या संवसारांत जल्माला, ताच्या मनशा सैम. आनी उपरांत जेजू म्हणटा हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो, सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो. ताच्या देव सैम आमकां खळीत करता. पळय दोनूय सैमा, जेजूचे मनशा सैम आनी जेजूचे देव सैम हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. तर सत म्हळ्यार कितें म्हणून पिलातान विचारलें. सत म्हळ्यार कोण म्हणून
ताणें विचारूंक जाय आसलें. आतां पिलाता कडेन इल्लें बरेंपण आसा एका रितीन, म्हणजे जेजूक ताका बाचाव करूंक जाय. जेजू ताका बाचाव करूंक जाय आनी तो म्हणटा म्हाका ह्या मनशा थंय कसलो सूख गुन्यांव मेळना, कसलेच सूख म्हाका ताचे थंय दिसून येना. ना 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 ना, तो निरपराधी न्हय, ताणें सूख केल्यात, व्हडलो सुकेगार तो. आमच्या परजे ताणें उपराट आयला, सकाळां ताणें दुस्पाट आयला, ताणें मोरा जाय लोकांचे बोब. आनी ते म्हणटा आसतना गालिलेयांत परजेक ताणें उपराट आयला म्हणटात. गालिलेयांत गालिलेयांत गे बरें जालें. पिलाताक गालिलेया म्हणलो शब्द आतां चड गरजेचो जालो. कित्याक गालिलेयांत अधिकार आसो मनीस दुसरोच हेरोद. तर हेरोद सरशेन ताका उरयेत, हेरोद सरशेन ताका धाडयेत. गालिलेया म्हणल्यात परत पिलाताचे कान नीट जाले आनी त्या देखून तो ताका हेरोद सरशेन धाडटा. हेरोद सवाय बुदवंत. हेरोद सरशेन येता आसतना हेरोद ताणें जुआन बाप्तिस्ताक जिवेशें मारलें आनी उपरांत जेजू विशयान आयकत आसतना हो कोण गाय जुआन बाप्तिस्त जिवान जावन आयला गी, ताका पळोवंक जाय आसलें, ताका आयकूंक जाय आसलें, ताची अजापां पळोवंक जाय आसलीं. खान्नो जी हेरोद आनी जेजू आतां हेरोदे मुखार आसा. पूण हेरोदे मुखार जेजू वर्ते मौनपण सांबाळटा आनी जेजू मौन आसलें पळोवन हेरोदेक आनीक चड राग येता, तो उसळमळ जाता. कित्याक एका गुन्हेगाराक, एका सूख केल्या मनशाक शिक्षा दिवंक अधिकार आसल्या मनशा मुखार ताका वता आसतना तो भियान खांबता, हात जोडटा, भगवता. पूण जेजू हात कांयच करना. जेजू ताचे घमंडाय, ताचे घनत हें सगळें सांबाळटा. तो भियेना, तो शेरे सुखाना, धैर्यान उबो रावता, मौन रावता. आनी हें पळोवंक हेरोदेक जायना. सूख केल्ल्या ह्या सुखीकारान भिये जाय आनी वो इतलो धैर्यान म्हज्या मुखार उबो रावला. हेरोद उसळमळ जाता. पूण जेजू मौन. आनी आतां हेरोदेन ह्या जेजूक कांयच ताका जेजू थंय सूख मेळोना. त्या देखून आतां तो कितें करता, ताचो दोगलो काडटा आनी धवो दोगलो न्हेसोवन ताका परत पिलाता सरशेन धाडटा. पळय, एकल्यातान आनी एकल्या कशें कोणाकय सूख मेळना. वो लोक मात म्हणटा जेजून मोरा जाय. कित्याक मोरा जाय कोणी जाणा, कोणाकच ताचे थंय मरणाची शिक्षा दियत असलें सूख दिसून येना. आनी आतां धवो दोगलो न्हेसोवन ताका पिलाता सरशेन धाडटा. कित्याक धवो दोगलो? राजकीय फुडारी धव्या नेसाण नेसतात. कित्याक नेसतात? आपूण बरो म्हूण दाखोवंक गे. हांव नेना, हांव तें सांगना. पूण हांगासर जेजूक धव्या नेसाण नेसले म्हणल्यार हाचो अर्थ ताचे थंय कसलेच सूख ना, कसलेच खत ना, पाप ना. तो निरपराधी हो जावचो संकेत ताका धवो दोगलो न्हेसयलो आनी पिलाता सरशेन धाडलो म्हूण. अशें परत आतां जेजू पिलाता मुखार आनी परतून हेंस म्हाका सूख मेळोना, हेरोदेक सूख मेळोना, वय ह्या मनशा थंय कसलेच सूख ना तें पिलाताक समजता. ताच्या अंतस्करण ताका सांगता. पूण एक रिवाज आसा. कसले रिवाज? पास्काच्या समयार एका बंदिवानाक जैलांत आसल्या एका मनशाक सोडी जाय. तर आतां कोणा सोडचें? जेजू सोडयत न्हय गी म्हणून तो तशी आलोचना करता आसतना हांव कोणाक सोडूं म्हणटा आसतना हाका न्हय, बाराबासाक. बाराबास बंदेत आसा ताका सोड. सुमार वर्सां तो भितर लोळटा, ताका सोड. जेजूक धर, जेजूक शिक्षा दी, ताका मरणाचें फर्माण दी. पळया, क्रिस्ताक खुर्साय. जेजूक हांव कितें करूं म्हणटा आसतना खुर्साय ताका. पूण बाराबासाक सोड. त्या मनशाक सुडका, निरपराधी मनशाक बंदर, मरण. कसलो वाद, कसली नीत ही, कसलो न्याय हो? वय, जायतो लोक बोव मारता जेजून सूख केल्या म्हूण. मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज रायट. व्हडल्यान बोब घाली, मोस्त जाणांनी सांगलें त्या देखून तें सत. पूण एका पंतार आसलो एकलो प्रायवंत ह्या प्रायवेस्त गुणगुणटा म्हणून म्हणटा तें सूख न्हय. असल्या चिंता सूख जायत्या जाणांनी वा सगळ्यांनी सांगलें म्हणून तें सत न्हय आनी एकलो तूं सांगता म्हणून ती फोट न्हय. भोवशा त्या मनशा सांगता सत जावंक पुरो, हाणें बोव मारचें फोट जावंक पुरो. उडासाचो ते भावना आनी भयणीनो, क्रिस्तांव धर्माच्या चरित्रेंत जाल्लें पयलें एलिसांव, पयलो चुनाव अनितीचो जावन आसा. दोग जाण वोटाक रावल्ले, एलिसांव रावल्ले, जेजू आनी बाराबास. जेजू सताच्या पार्टीचो, बाराबास फोटेच्या परतीचो. पूण जेजू सोलवालो, बाराबास जिखलो. जेजूक मरणाचें फर्माण जालें, बाराबासाक सुटका मेळ्ळी.
सत सोलवाले फोटो जिखली. उडास आसोनी पयले एलिसाव हे क्रिस्तांव धर्माच्या मुखेल्याक जेजूक खंडन केल्ले, जेजूक झडती दिल्ले, अनितीचे फर्मान मोरणाचे फर्मान दिल्ले एलिसाव हे. थोड्या दिसांनी आमच्या गावांत चुनाव आसतलो वा केदाराय चुनाव आसतना हे सत उडास आसोनी आमचे अंतस्करण आमच्या कोशेड कितें सांगता तसले त्या प्रमाणे आमच्या मुखेल्याक आमी विंचन शिवाय एका मनशान एका पार्टीन आमकां पयशे दिले वा पिवंक दिले वा आमकां अशें म्हण सांगलें तांकां वोट दिवन तांकां जिखोवचें न्ही. म्हजें कोशेड म्हजें अंतस्करण म्हाका कितें सांगता तें चड गरजेचें उडास आसोनी. तर आतां बाराबासा सुटका, जेजूक शिक्षा. आतां पिला चिंता तर जेजू बाचाव खरी जाय ताका मार घालन जेल बांदनी मारून सोडया, ताणें मोरचें नाका कित्याक ताका अंतस्करण ताका खांत येता आनी तो ताका बाचाव करूंक प्रयत्न करता. पूण हे सूख पिलाता उडास दवर जेजून तर सूख केल्या ताका कुरसाय, जेजून तर सूख करूंक ना ताका सोड. ताच्या अंतस्करणाक समाधान करचे खातीर तो ताका जरबाजरी मारयता आनी हें पळोवन कांय लोक पश्चाताप भोगत बाप रगत वरयता, आका सोडूंक सांगया म्हणून लोक म्हणून त्या इराद्यान पिलात अशें करता. पूण हे सूख तो निरपराधी तर ताका तुवें सोडूंक कसो जाय, ताका तुवें शिक्षा दिनाये पिलाता तुज्या अंतस्करणा लागीं विचार. आनी उपरांत जेजूक मारून आतां सगळो रगतान बुडल्या जेजूक तो भायर हाडटा आपले हो मनीस, बिहोल्ड द मॅन. आनी तो वळ परत लोक म्हणटात खुर्साय ताका. आनी पिलात कितें म्हणटा, वरा तुमीच वरा आनी ताका खुर्साया. देवाच्या पुताक आतां खुर्सावंक लोक म्हणटात देवाच्या पुताक खुर्साय, बाराबासाक सोड. आनी पिलात ताका बघता हो काय देवाचो मनीस जावं बरो सगळीं आयलो म्हणटा, देवात आयलो म्हणटा, सांग जेजू सांग तूं खंय तावन आयलोय. परत आनी एक प्रयत्न करता कित्याक पिलाताच्या अंतस्करण खांत येता, तूं खंय तावन आयलोय. परत तो सवाल करी जेजूक. आनी हे पिलातान विचारल्या 7 सवालां पैकी निमाणें सवाल हे तूं खंय तावन आयिल्लोय. पूण जेजून ह्या सवालाक जाप दिली ना. वळू क्लाउडिया पिलाताची पतीन येता, ह्या मनशाक सोडू हाचे विशयी कांय तूं करूंक वचनाका, म्हाका सोपान पडलां, सोपनां हांव भारी सकस जाल्या राती. आनी कसलें सोपान हें जावंक पुरो म्हणटात. एक अभिप्राय अशी आसा क्लाउडियाक सोपान पडलें खंय उपरांत जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणा उपरांत पवित्र सभा सकाळ वाडून येता आसतना क्रिस्तांव लोक सडीत जाता आसतना खातें म्हणटात आमी सुरवेले क्रिस्तांव हेरांच्या जुदेवाच्या बियान थोड्या मांट्यांनी रावताले, थंय तांकां शिक्षण क्रिस्त शिक्षण मेळटालें, उपरांत ते क्रिस्तांव जाताले. त्या दाडा थंयसर ते परत आनी परत म्हणटाले पोंस पिलाताका ताका खुर्सार मारलो. उपरांत इगर्जो जाल्यो आनी इगर्जांनी लोकांनी म्हणचें आतां एका स्वप्नान दिसता पोंस पिलाताका ताका खुर्सार मारलो. आनी भावान आनी म्हणून आज म्हणसर आमच्या इगर्जांनी मिसा वेळार वा हेरा वेळार आमी सतमंडा म्हणटा आसतना कितें म्हणटा पोंस पिलाताका ताका खुर्सार मारलो अशें घडटलें. आनी पिलाताचें नांव आखेर म्हणसर ताणें केल्ल्या सुखेक लागून ताचेर सूख अप्रमाणाचें असलें घडटलें म्हणलें सपान क्लाउडिया पडलें खंय. आनी हें तिणें वचून घोवाक सांगलें. आनी पिलाताक भें दिसता आपणें ह्या मनशाक बाचाव करी जाय. आनी त्या देखून तुमच्या रायाक हांव खुर्सांव सवाल पिलाताचे. आनी लोक कितें म्हणटा परत आमकां राय ना, सीजर राय तो मात्र आमचो राय, दुसरो कोणूच राय ना. तितल्यार पिलातान हात धुले, उदक काडलें, हात धुले. हें तुमीच पळोवन घेया, हांव म्हणी जबाबदार न्हय ह्या मनशाच्या मरणाक. पिलातान हात धुले. पूण पिलाता हात धुयनाका, जिवेशी मारून आतां हात धुयनाका. तुवें कितले बडे हात धुले रे, तुजी सूख उणी जावचें ना, तुज्या पातकाचें खत धुवन वयचें ना. उपरांत एकलो बरोवपी ह्या विशयांत बरोवन वा नाटक रचून तूं पिलाता परतून हात धुवचे बरें करता. कित्याक अंतस्करण कांत येता. हांवें नेतिवत मनशाचें खंडन केलां, ताका खुर्सार मारयलां, जिवेशी मारयलां म्हणून पिलात हात धुता. जायना, नितळ जायना. शेक्सपियरान मॅकबेथ म्हणलो नाटक बरयलो आनी तांचो लेडी मॅकबेथ अशेंच परत आनी परत रक्ताचे हात, रक्ता पडले हात धुता
कित्याक सूख आनी म्हणटा ऑल द सेंट ऑफ अरेबिया विल नॉट टेक अवे द स्मेल ऑफ द ब्लड. म्हणजे सगळ्या सौदी अरेबियाची थंयसर फामाद सेंट परमोळेक वस्तू तयार आसची ताणे म्हजे हात हांवें धुल्यारी रक्ताची घाण रक्ताचे खत नपय जावचें ना माय जावचें ना. सूख केल्या ती सूख तुवें वळखून घेवंकूच जाय. अशें करता मोगाच्या भावनान भयणीनो पिलातान हात धरले. पूण आमी आतां विचारूं जाय. धार्मीक नेतेगतांनी तांची नीत दिली झडती केली. राजकीय नेतेगतांनी तांची झडती दिली नीत केली जेजूक मरणाचें फर्मान. आतां एक सवाल तर सूख कोणाची? अन्नास आनी कायफासाची सूख गी वा पिलात आनी हेरोदीची सूख? आज ते भोवशा देवाचे काकोदोन बसून सरकार आसतले आनी आमकां पळोवन हांसतले वा आज तांकां ते सूख म्हूण तांकां बगचें ना कित्याक तांच्या पातकाच्या बक्षान तांकां मेळना आसतलें. पूण सूख कोणाची? सूख देवाची. वय देवान सूख केली. देवान हो संवसार रचलो आनी मनशाक ह्या पृथ्वीचो श्रेष्ठ राय म्हूण मुखेली म्हणून मुकोट कशें ताणें ताका नेमलो आनी आदाम आनी एवेन सुरूच्या आमच्या मालगाड्यांनी तांणी पाप धरले. देवा तांचे पयस गेले आनी पाताच्या संवसार आयले. त्या देखून पातकांता मनशाक परत बाचाव करच्याक ताका सोडवून दिवच्याक सोडवून जावन आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक देवान धाडलो. ही सूख ही केल्ली देवान मोगाची सूख. आनी त्या देखून पास्काचें गीत एक्झुल्टात आमी पास्काच्या जागरा वेळार गायता आसतना हे बागी पातका फेलिक्स कुल्पा हॅपी फॉल्ट म्हणून आमी गायतले ते आमी आयकतले. देवान केल्ली ती भागी सूख वा आदावान केल्ली ती भागी सूख. आदावान पाप धरलें सूख केली. त्या देखून आतां देवान ही सूख आपणाच्या एकल्याच पुताक धाडी जंय पडलें. एकल्याच पुता मरी फात मोरणाच्या संस्कार आसल्या संवसाराक अनित्य नासल्या संवसाराक नीत मेळच्याक सोडून मेळच्याक वय देवान केल्ली मोगाची सूख. आनी त्या देखून आज सूख कोणाचे मोगाच्या भावनान भयणीनो? न्हय पिलाताची आनी हेरोदेची न्हय कायफास आनी अन्नासाची. देवान ती सूख केली म्हळ्यार आज हांवें आनी तुवें ती सूख केल्या. मनशा सैमान मनशान पाता केले वरवीं देवान सूख करची पडली. त्या देखून जेजूच्या मरणांत तुजो आनी म्हजो हात आसा. आमी आज पिलाताक वा हेरोदेक कायफास वा अन्नासाक बोट चोगचें न्हय. आमकांच आमी सांगया हांवें पाताक आदारलां म्हजें पाताकी जेजूच्या मरणाक कारण. त्या देखून ती सूख वळखून घेवया आनी आमच्या पातकांच्या बोगसाण्या मागया आनी देवान आमचो इतलो मोग केला ताच्या पुताक आमकांच दिला. त्या पुताक जेजूक वळखून घेवन आमी सतान नितीन जियोवन आमी कोणाकच अनीत अन्याय करनासतना नितीन सतान जिवंक प्रयत्न करया. तो वळो आमी आमच्या पातकांच्या बोगसाण्या जोडले बरें जातलें आनी जेजूच्या मरणाक आमी ताणें केल्ल्या त्या कश्टांक आमी ताका फाटी मोग दिल्ले बरी आनी फारीकपण केल्ले बरें जातलें. ही कृपा देव आमचो मोगाळ बापय ताच्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां फावो करून दी. आमेन.